नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकाराचे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां बरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. भौशीक सुटी जाहीर जाल्या उपरांत दवर्ली पंचायतीच्या सरपंच पदाची वेंचणूक जाल्ली रद्द. तरी बिडिओन अनपेक्षीतपणान उमेदवारांक परतून वेंचणुके खातीर आपयिल्ल्यान जालो बोवाळ. दिवचले एका इमारतीत सिलिंडरांतल्यान गॅस लिकेज जावन पेटली शेगडी. उजो पालपी दळान धांव मारून उजो हाडलो नियंत्रणांत. देवादायेन अनर्थ टळ्ळो. जेनिटो कार्दोजाच्या जामीन अर्जाचेर रामा काणकोणकार ब्रेस्तारा मांडटलो आपली बाजू. रामा स्टेटमेंटाकडेन लागून रावल्या सगळ्यांची नदर. रेंव काडपा खातीर उच्च न्यायालयान दिले महत्वाचे निर्देश. रातचे 8 ते सकाळी 8 वरांचेर संबंदीत वाठारांत तैनात करचे पुलीस. बेकायदेशीर रेंव काडपाचेर घालचे आळाबंद. राज्यात जिल्लो पंचायतीच्या 50 मतदारसंघा खातीर 13 डिसेंबराक जातले मतदान. आचारसंहितेची स्वतंत्र अधिसुचोवणी नोव्हेंबरात जातली जारी. आनी शिवोले दांडो वाठारांत चोरयेचो यत्न फसलो. थळाव्यांनी चोर बायलेक रंगे हात धरले. अंजून पुलिशेन दोगा दुबावीत बायलांक घेतले ताब्यांत. आता पळयात खबरो विस्तारांत. बुधवारा दवर्ली पंचायतीत वेंचणुके वयल्यान बरोच वाद निर्माण जालो. दवर्ली पंचायत सरपंच वेंचणूक भौशीक सुटयेक लागून रद्द केल्ली. उपरांत बिडिओन परत वेंचणुके खातीर आपयिल्ल्यान पंचायतीत केस्तांव दिकोफुसांव निर्माण जाले. पळयात. बुधवारा दवर्ले पंचायतीत वेंचणुके वयल्यान बरोच वाद निर्माण जालो. मंत्री रवी नायक हांच्या मरणाक लागून भौशीक सुटी जाहीर जाले उपरांत दवर्ले पंचायतीच्या सरपंचाची वेंचणूक रद्द जाली. 4 उमेदवारी अर्ज दाखल जाल्ले. पूण बिडिओन अनपेक्षीतपणान उमेदवारांक परतून वेंचणुके खातीर येवपाक सांगले तेन्ना गोंधळ निर्माण जावन बोवाळ जालो. तशेंच थळावो आमदार वेंचणूक प्रक्रियेचेर प्रभाव घालपाचो यत्न करता असो दावो कांय पंचायत वांगड्यांनी केलो. सगळे मिनिट्स बरयले आणि जे मिनिट्स बरयले बीन क्लियरली इलेक्शन शुड बी कॅन्सल बिकॉज ऑफ द एक्स सीएम MLA रवी नाईक केला म्हणून. सो ते आणि आमची सायन बी घेतली 3-4 महिने सायन आपली सायन घेतली आणि सायन घेऊन आम्ही भायर सरले आणि व्हिडिओ केलं समजा व्हिडिओ ऑफिसर केलं मस्त एक 10-15 मिनिटं आले. वॉट दॅट सांगून तो परतो येला. आम्ही बसवले पंचायती तो बोला पोती इलेक्शन करूया. आम्ही वरून खंयचो एक पार्टी प्रोसिजर बरयले बुकाचेर आमची सायन घेतली आणि तू पोतून तो रूल चेंज करता. दॅट इज रॉंग. मिनिस्टर आणि ताचे डेथ जाले. सडनली आमचे पंचायत व्हिडिओ ऑफिसर आयलो. ऑफिसर बसलो कॅबिनेट सेक्रेटरीच्या आणि सांगपा लागलो की इलेक्शन कॅन्सल म्हणून. आमचे प्रोसेस सगळी फॉर्म बी भरून जाली की आमचे कॅन्डिडेट मेदिनान फॉर्म भरिल्ले आणि बरे वेळा अर्दे वाटेचा परतो येयला आणि सांगपा लागलो की आपले इलेक्शन प्रोसेस कर म्हणून. आमी ऑलरेडी सेक्रेटरी प्रेसिडेंट ऑफिसरान मिनिट्स बरयले आणि आमी सायन मारले. इट्स हॅज बीन कॅन्सल्ड म्हणून. आमचे राम वचपा भायर हो परतो आमकां आपयता की इलेक्शन कंडक्ट करता म्हणून. आणि तेका शेड्यूल ऑलरेडी जावन गेलो. आमी दवल्या मोस्टली आसा आमी ST समाज आणि ST समाज गव्हर्मेंट आसा पळय तो ग्रांट घेवपाक सोदता. कित्याक आमी तो व्हिडिओ सांगता चॅलेंज कर. आमी बारीक समाज एवरीडे कोर्टा वच म्हणल्यार जायना. कोर्टा आमच्यान कितें आमी तितलें अफोर्ड करपाक शकना. आमी आतां आमी इलेक्शन येयलां आमचें कितें जालें. आमकां फ्रेश डेट दी. आमी कंडक्ट करता. ते फ्रेश डेट दिवपाकच सोदना आनी सांगपाक लागले की इलेक्शन करताच. What is the reason election कित्याक कॅन्सल? सो बिकॉज रवी नायक सर खंय भायर पडलो म्हणून एक्स CM ऑफ गोवा. रवी नायक केन्ना भायर पडला? रातचो भायर पडला. सकाळी भायर पडूना. 11 भायर पडूना तो. तुमचे जायना, तुमचे पॅनल जायना, जिखना म्हणून तुमकां उडको आसलो रवी नायक भायर पडला म्हणून. आणि तुमी सांगता डिक्लेअर्ड हॉलिडे जाल्यार स्कुलांतली भुरगीं पळय एग्जाम बरयता मरे तांकां कित्याक हॉलिडे ना? तांकांय हॉलिडे डिक्लेअर करपाक आमकां कळून आयला की हांगाचो जो आमदार आसा तुवें करपाक तो खंय इंटरफियर जाला आणि मागीर कॅन्सल केल्ले इलेक्शन व्हिडिओन. यांचे कडेन सगळ्या कडल्यान सायन तिकून गेली मरे तुमकां सायन कॅन्सल म्हणून. Some of them were on the way to go. Suddenly they are getting a call from the BDO, come up, deciding officer saying, we are going for elections again.
So are you all trying to play with the panchayat elected members? जे आम्ही कॅन्डिडेट दिला विद्यार्थी जाल्ले ताका सपोर्ट करपाक लागून येयले आमी. तितून आता ते तुमी आता सांगले ते भशेन तितून आमदाराचे अशे आमदारान कॉली करून आमदारान काय सांगना आनी आमदार हांगा ना, आमदार आपल्याला पणजे आहा, तो आपल्या डिपार्टमेंटान. जेन्ना इलेक्शन व्हिडिओ येयलो व्हिडिओन सांगले की कॅन्सल जालें म्हणून सो आमी मान्य केलें. आमचे अर्दे पॉयंट्स जे वोटिंगा बसपा आशिल्ले ते गेले सुद्दां. वयतकीर मागीर तांकां परत कॉल करून आपयलो की तुमी येया इलेक्शन जातलें म्हणून. सो ते तशें परत येयले. येतकीर हांगा मागीर तेंगेले ते डिस्कशन जालें कितें जालें आनी मागीर ते इलेक्शन रद्द केलें. सो आमी ते मान्य केलें आनी आमी फाटीं गेलीं. इलेक्शन नॉमिनेशन जातकर व्हिडिओन आमकां सांगलें की आतां इलेक्शन जाता, प्रोसेस चालू आसा. त्या तरेन प्रोसिजर चलतालो. इतल्यान व्हिडिओन मदीं येवन सांगलें की इलेक्शन रद्द जालां, आमी कॅन्सल जालें. ताजे नंतर व्हिडिओन सांगलें की इलेक्शन प्रोसेस इज कंटिन्यू प्रोसेस, ताजे खातीर तुमकां इलेक्शन परत करपाक पडटा. त्या दृश्टीन आमी हांगा आयले आनी इलेक्शनाक तयार जाले. पूण आतांच सांगल्या प्रमाणे व्हिडिओन इलेक्शन रद्द केल्लें आसा. नंबर 25/4/95 GAC4419 dated 15/10/2025. ताजे प्रमाणे ऑल गव्हर्मेंट, स्टेट गव्हर्मेंट ऑफिसेस, लोकल ऑटोनॉमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर्स etc. Will remain closed on 15/10/2025. So as per this notification, आजचे इलेक्शन आम्ही कॅन्सल केलं. परत तुम्ही घेवपाचे कन्फ्यूज जालो तेन्ना मागीर बोवाळ जालो. हय, तेन्ना मातशें बोवाळ जाल्लो. ताजेर कांय कमेंट्स करपाचे. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. गॅस सिलिंडरांतल्यान लिकेज जावन शेगडी पेटपाची घडणूक दिवचल शारा लागीं एका इमारतीत घडली. वेळारूच सिलिंडर बंद केल्ल्यान व्हडली दुर्घटना टळ्ळी. ही घडणूक बुधवारा दनपारां 12:30 वरांचेर रोलिंग मिल वाठारांत घडली. वाठादेवा वयल्या रोलिंग मिल वाठारांत एके इमारतीत पयल्या माळ्याचेर इम्तियाज हांच्या फ्लॅटात गॅस सिलिंडरांतल्यान लिकेज जावन शेगडी पेटपाची घडणूक घडली. गॅस पेटोवन इम्तियाज हांच्या घरांतले लोक फ्लॅटा भायर आशिल्ले. कांय वेळान भितर वचून पळयत जाल्यार सिलिंडराचे पायप आनी शेगडी पेट्टाली. हे विशीं दिवचलच्या उजो पालवी दळाक म्हायती मेळटकीच दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव मारून शेगडी आनी गॅस सिलिंडर भायर काडलो. वेळारच धांवपळ करून मजत कार्य केल्ल्यान स्फोटा सारकी वायट घडणूक टळ्ळी असो दावो उजो पालवी दळान केला. कुछ नुकसान हुआ बाद में फायर ब्रिगेड को कॉल किया. फायर ब्रिगेड बंद किया सिलेंडर. कौन फायर ब्रिगेड ने? नहीं हम लोग ही बंद किया. फायर ब्रिगेड बाद में आई. नहीं बंद नहीं किया तो क्या होता था बाद में? उड़ जाता था ना, बाद में हम लोग ये हो जाता था. पूरा आग लगी थी. आग उसको सिगड़ी को लग गया था, सिलेंडर को नहीं लगा. घर में अंदर कोई नहीं था. कोई नहीं, बाहर आता. 12:40 कॉल येयले की हांगासर रोलिंग मिलाच्या फुडें मातमेचे इम्तियाज हेच्या घरा थंय हें जाला म्हणून कितें गॅस सिलिंडर लिकेज जाला म्हणून. हांगा येवन पळयता जाल्यार फर्स्ट फ्लोराचेर आसले ते. तसोच पळयता जाल्यार गॅसीचे पायप जे आसले पळय ते थंय हें जाल्ले, मातसो लिकेज जावन थंय जळटाले ते. सो ते हे सिलिंडर बंद केल्या उपरांत ते बंद जाले आनी आमी सिलिंडर काडून तो भायर हाडलो आनी तेची सेफ्टी घालली. कशें पायप जो डुप्लिकेट आसा ते दिसता म्हणजे जो आपलो हे आसतलो पळय रेग्युलेटर तो सारको ओरिजिनल कंपनीचो ना. सो तेंच्यानी मातसो बरो हेचो लावपाक जाय. आनी आमी सडनली आतां म्हणजे टायमींग पावल्या कारणान ते आमी तेंचे सेफ जाले ना तर ते व्हडलो पावर प्लांट बीन जावंक शकता. म्हणजे कॅज्युअलिटी काय ना. कॅज्युअलिटी काय म्हणजे तुम्ही टायमार पावूंक नासल्यार ब्लास्ट जातले. आमी पावंक असले जाल्यार ते एक्सिडंट जावंक शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. रामाच्या हल्लो प्रकरणातलो मुखेल दुबावीत जेनिटो कार्दोझाच्या जामीन अर्जाचेर रामान हस्तक्षेप अर्ज दाखल केलो. ह्या हस्तक्षेप अर्जाचेर बुधवारा मेर्शेच्या सत्र न्यायालयात सुनावणी आशिल्ली. राज्या कडल्यान जाप मेळचे हे खातीर ह्या प्रकरणाचेर 16 ऑक्टोबराक सुनावणी दवरल्या. आपली बाजू न्यायाधीशा मुखार मांडची म्हणून रामाक न्यायालयान निर्देश दिल्यात. उच्च न्यायालयान रेंव उपसपाविशीं म्हत्वाचे निर्देश जारी केल्यात. ह्या आदेशाप्रमाण रातचे 8 ते सकाळी 8 ह्या वेळार संबंदीत वाठारांत पुलीस तैनात करचे. तशेंच बेकायदेशीर रेंव काडप थांबोवपा खातीर गरज आशिल्ले उपाय करचे असो आदेश दिला.
राज्यात जिल्हा पंचायतीच्या 50 मतदारसंघा खातीर 13 डिसेंबराक मतदान जातलें. मतदारसंघ फेररचणुकेची प्रक्रिया पुराय जावन आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू जावपाची आसा. आचारसंहितेची स्वतंत्र अधिसुचोवणी नोव्हेंबरात जारी जातली. शिवोले दांडो वाठारांत चोरयेचो यत्न फसलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दोगा बायलांनी ह्या वाठारांत तांब्याचे तोप, मडक्यो आनी हेर आयदनां चोरपाचो यत्न केल्लो. मात थळाव्यांनी ह्या बायलांक रंगे हात धरलीं. थळाव्यांनी ह्या बायलांक अंजून पुलिशेच्या स्वाधीन केल्यात. फुडलो तपास सुरू आसा. दारान हाली हांव भात उकडूंक जाय म्हणून हाडूंक वच जाल्यार मडकीच ना थंयसर. ओके. केन्ना तुवें इलेक्शन येयलें? काल. खंय आहली मोडकी तुमची? बायल्या फुडान हाडली. ओके. आनी कसली ती आतां? तांब्याची. तेंच्यांनी सगळी आयदनां चोरल्या कोणाची आनी तेंची पोटली वतयली थंयसर. तितून काय ना, हितून म्हणटा पळय कांयच ना म्हणटा. आनी थंयसर एक पोटली दोन दवरल्या, तितूनय काय ना. आनी ही पोटली अशें लिपोवन ठेवली. तोप घातलेले, 2 पेट्रोल मास असले आनी एक तोप आसलो व्हडलो तांब्याचो तो. ती मागीर पोटली आमी काडली आनी वतयली. वते जाल्यार तितून ते मेवळे आमकां सगळे. माणे भोंवतात ती बाटले व्हरपाक. आतां कचरो प्लास्टीक एकठांय करपाक भोंवतात ती बायलां? तेंच्यांनी घरांचे येले लोकांचे आनी भायले भायर आसले दिसता खोपींनी खोपींचे काडून येला हे. ओके. सकाळी भात उकडूंक जाय म्हणून ती तोप सोदता खंय. तोप सोदता जाणा ती येयल्ली ती जाणा आसलेली ती बाय. अच्छा. तेंच्यांनी गेला जाल्यार पळय म्हणून तेंचे दादले तेंचे घोव येयले हांगासर कळ्ळें. तर हांगासर तेंकां धरली गट. हांगासर करतले 3 बायलां आहली. दोन असली. कोण दवरलेली? कोण थेयली ती मागीर कोणी सांगले हेजें कितें तें पळय रे म्हणून. मागीर ती पोटली काडली आनी आमी हाडली हांगा. पळय जाल्यार भितर ते पेट्रोल मास मेवळे, एक तोप मेवळो. आनी बाकीच्यो पोटल्यो? बाकीचे पडले पळय हांगा तेंचे कानार आसले. पळय बाबा काय ना आमी व्हरप, काय ना बाबा व्हरप म्हणून. ते तोप मोडक्यो कोसल्यो मेल्ले हांगातले आनी पळोवना एकले येयले ते म्हणजे शेजाऱ्यान तुमकां सांगला? गजाली करता. ओके. हे करचे पुलिसांक मातशें पोवचे व्हडले कोण कोण भोंवताय मातशी कोण इन्क्वायरी करूंक जाय. इन्क्वायरी करून जाय कोण कोण भोंवता. दवर्लेच्या फुटबॉल मैदानाची सामकी चवथिकाय जाल्या. मैदानाच्या सरभोंवतणी रान वाडलां. भुरग्यांनी जाल्यार ह्या मैदानाचेर खेळपाचेंच बंद केलां. खेळा प्राधिकरणान ह्या मैदानाचेर सामकेंच दुर्लक्ष केल्ल्याचें दिसून येता. देखून सरकारान ह्या मैदानाची दुरुस्ती करून भुरग्यांक खेळपा खातीर उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. दवर्लेचो हो फुटबॉल ग्राउंड. ह्याच मैदानाचेर फुटबॉल खेळपाक शिकिल्ल्या भुरग्यांनी राज्य आनी राष्ट्रीय संघाचे प्रतिनिधित्व केलां. आतां ह्या मैदानाची सामकी अवतिकाय जाल्या. मैदानाच्या सरभोंवतणी रान वाडलां. मैदानार बांदिल्ल्या खेळा संकुलाची खेळा प्राधिकरणान देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान ताची स्थिती बाबत जाल्या. दारां मोडल्या, चेंजिंग रुमांनी कोयर साचला, टॉयलेटी मोडल्यात. मैदानाची वायट स्थिती जाल्ल्यान भुरग्यांनी आतां त्या मैदानाचेर खेळपाचें सोडून दिलां. देखून आतां तरी सरकारान हातूंत लक्ष घालून हो खेळा मैदान दुरुस्त करून भुरग्यांक खेळपा खातीर उपलब्ध करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. हो ग्राउंड पयलीं एक सादो ग्राउंड आशिल्लो. मागीर मुखार ते भुरग्यांक खेळपाक लागून जायते भुरग्यांक ते प्लेयरूय जाल्ले आसा. स्टेट लेवल जाल्ले, नॅशनल लेवलांतले आय लिगाचे ते खेळले आसा. त्या भुरग्यांच्या मुखार डेव्हलपमेंट जावपाक ग्राउंड मातसो करून घेतलो तेन्ना आमचे हांगसरले पयलींचे आमदार ते सगळे पडून ग्राउंड करून घेतलो. तेजे मागीर हांगा परत डेव्हलपमेंट ते ग्राउंड जाय म्हणटकीर तुका फॅसिलिटी जाय पडल्यो. चेंजिंग रूम जाय पडले, प्लेयर्स रूम जाय पडले, क्लब रूम जाय म्हणून हो कॉम्प्लेक्स बांदलो. हो कॉम्प्लेक्स बांदता आसतना इतलो चकचकीत आशिल्लो आनी आतां पळयत जाल्यार तेजी दुर्दशा जाल्या सारकी. म्हणजे तुका तूं पळय तेज्यो वायरी भायर काडल्यात, तेजी दारां फोडल्यात, तेजी खंय हारशे फोडल्यात, कुत्र्यान पिलां काडल्यात, सोऱ्या बाटल्यो आसा.
पंचायतीक दिल्लो ग्राउंड हो पंचायती काय लक्षूच ना हांगसर हा पंचायती फुड्यान गेले ते म्हणटा आमचे लेबर ना हे ना ते ना ही उतरां तेंची आतां म्हाका सांग गव्हर्मेंट बरो करून गव्हर्मेंट कित्याक सगळे पळोवपाक गव्हर्मेंट ते बसूना आनी गव्हर्मेंटाक खूब कामां आसात लोकल लेवलाचेर जी लोकल गव्हर्मेंट आसा तेणी कितें करप तिणी पळोवप न्ही हे हांगसर विलेज पंचायत आसा विलेज पंचायतीन कॅर घेवपाक जाय असो कॉम्प्लेक्स सामको हेजो मोगाचो कॉम्प्लेक्स असो भुरग्यांक कितले खेळटात भुरग्यां आतां येता हांगसर तसो कायल ग्राउंड पळय पयर आमी हो सगळो ग्राउंड साफ करून घेतला पोरू आमचे एक ऑर्गनायझेशन ग्राउंड क्लिक केल्लो आतां इंटर टुर्नामेंट जालो आसा तेका लागून आमी तेंचे फुड्यान गेल्यार ते एक म्हणटा आमचे कडेन लेबर ना हांव कितें म्हणटा लेबर ना कित्याक हांगा स्टेडियम आसा स्टेडियमार ग्राउंड्समॅन आसा तांकां जर तुमी बऱ्या भशेन बरोवन तेजे कडल्यान समज 2 लेबर फोर्स हांगा हाडून ते मेंटेन करत जाल्यार काय बरें जाता तुमी ते करपाकूच सोदना अशें दिसता आमकां. गोमंतक टीव्ही खातीर दवल्लेच्यान गौरांग प्रभू मलकारणेकार. शेतकी मंत्री तशेंच आदले मुख्यमंत्री रवी नायक अनंतात विलीन जालो. मंगळारा राती काळजाच्या आताकान ताका मरण आयिल्लें. बुधवारा सांजे 4 वरांचेर सरकारी इतमामान फोंडेच्या मसणभुंयेंत रवी नायकाचे कुडीचेर निमणे संस्कार जाले. त्या नादी फोंडे म्हालांतल्या ताच्या घरा येवन हजारांनी लोकांनी रवीच्या कुडीचेर निमणे दर्शन घेतलें. शेतकी मंत्री तशेंच आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त रवी नायक हांचे कुडीचेर बुधवारा सांजे निमणे संस्कार जाले. सरकारी इतमामान फोंडेच्या मसणभुंयेंत रवीच्या कुडीचेर निमणे संस्कार जाले. ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, मंत्रिमंडळांतले कांय मंत्री तशेंच आमदार आनी गोंयभरच्या लोकांनी रवीच्या घरा वचून ताच्या कुडीचें निमणे दर्शन घेतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह धरून कितल्याशाच केंद्रीय मंत्र्यांनी तशेंच वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान रवीक आर्गां ओंपली. मंत्री रवी नायक हांच्या मरणाक लागून गोंय सरकारान 3 दिसांचो दुखवटो जाहीर केलो. तशेंच एका दिसाची सरकारी सुटी जाहीर केल्या. मुख्य सचिव कंदावेलू हांणी हे विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शेतकी मंत्री तशेंच आदले मुख्यमंत्री रवी नायक हांकां काळजाच्या आताकान मरण आयलें. मंगळारा मध्यान राती हड्ड्यान दुखता म्हणून तांकां फोंडेच्या सावयकार हॉस्पिटलांत भरती केल्ले. उपचारा वेळार हॉस्पिटलांतूच तांणी जीव सोडलो. मरणा वेळार तांची पिराय 19 वर्सां आशिल्ली. मंत्री रवी नायक हांच्या मरणाक लागून पुराय गोंयभर दुख्खाचें ल्हार पातळ्ळां. शेतकी मंत्री आणि आदले मुख्यमंत्री रवी नायक 19 वर्सां पिरायेचेर संवसाराक अंतरले. ह्या दुखेस्त घडणुकेक लागून राज्यात दुख्खाचें ल्हार पातळ्ळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सयत गोंय राज्याचे मंत्री आनी आमदारांनी रवी नायक हांकां आर्गां ओंपलीं. गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री आणि शेतकी मंत्री रवी नायक मंगळारा राती संवसाराक अंतरले. देखून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सयत केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह आणि महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी मंत्री रवी नायक हांकां आर्गां ओंपलीं. तशेंच गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या सयत मंत्री, आमदार आणि हेर फुडाऱ्यांनी मंत्री रवी नायक हांकां आर्गां ओंपलीं. गोंयचे ज्येष्ठ नेते, माजी मुख्यमंत्री आणि आत्ताचे आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हज्या कॅबिनेटात आशिल्ले तेंचो राती 12:30 ते 1:45 सुमार तांचो देहांत जालो. गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव तांकां श्रद्धांजली ओंपता. तांच्या आत्म्याक शांती लाभूं. तांचें योगदान पुराय तांच्या राजकीय जिवनांतलें नगरसेवक, आमदार, मुख्यमंत्री, खासदार वेगवेगळ्या पदाचेर तांच्यांनी काम केलां. जमाव जेवपी जाणा ते सगळे
तेणे जमयल्ले प्रेम लोकांचे आनी अशी एक व्यक्ती सारको नेतृत्व दिवपी ह्या गोंयांत पूण हांव पर्टिक्युलरली मुद्दाम म्हणून उलयतलो म्हजे खुबशे कलीग आसा ते म्हणटाले की आमच्या रवी बाबान हें एड्युकेशनल इंस्टिट्यूशन केलें म्हणून आपूण सायन्स शिकपाक शकलो नाजाल्यार खंय तरी वचून BA केली KG हें करचें पडटालें अशे पद्दतीन त्या क्षेत्रांत एक उत्तुंग भरारी घेतलेले आनी सिनियर मोस्ट त्या सबंद गोंयांत पॉलिटिकल नेतृत्व दिवपी असो नेता आमचो आशिल्ल्यान गेल्लो आसा हांव इतलेंच म्हणत की देवा कडेन मागत तेजे आत्म्याक सतत शांती लाभ. बहुजन समाजाचे मुख्यतः भंडारी समाजाचे नेते रवी नाईक हांचो अकस्मात देहावसन जालें. एक करारी असो नेता ताणें स्क्रॅच टू इतले पर्यंत आपली कारकीर्द घडयली. एक पर्व अशें आशिल्लें की रवी नाईक हें नांव घेतलें म्हटल्यार सुद्दां एक राजकारणान भितर जे कोण हे आसात तांकां देणगी भरताली आनी अशें व्यक्तिमत्व आपलें एक नांव दवरून गेलें समाजान भितर. सदांच तळागाळांतल्या मनशाक लागून झगडी, सदांच तांच्या उत्कर्शा खातीर तांच्या बऱ्या खातीर केल्लें तांचें काम हें राजकारण केन्नाच विसरूंक शकचें ना. गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री आणि सध्याच्या सरकारातले कृषी मंत्री श्री रवी नाईक हे आयज आमचे भितर नात आनी एक अत्यंत दुःखदायक अशा पद्दतीची गजाल ही गोंयच्या मळाचेर खरें म्हणजे घडलेली आसा. एका सामान्य कुटुंबांतल्यान येवन नगरसेवक मागीर आमदार खासदार गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री हांगा पर्यंत जें काम जें त्यांनी केल्लें आसा आनी हें सगळें करता आसतना समाजांतल्या तळागाळांतल्या समाजांतल्या सगळ्या लोकांक एकठांय करून वेगवेगळे विषय त्यांचे सोडून आणि एका अर्थान ह्या गोंयच्या बहुजन समाजाचें नेतृत्व त्यांनी केलें. त्याच्या सगळ्याच्या समाजा खातीर खूब काम केलां आनी म्हजो वैयक्तीक मित्र जरी राजकारणांत हेवटेन तेवटेन कितें आशिल्लें तरी म्हजो वैयक्तीक मित्र जो 1994 अंयशी नांवांतल्यान आनीक असो अकस्मात वचप हो एक मोठो गोंयच्या राजकारणांत आनी समाजकारणांत एक मोठो धक्को. रवी नायकाचे आकस्मिक निधन ही बातमी आयकून खूब दुःख जालें. रवी नायक असो लिडर जेणे समाजान विविध क्षेत्रांत काम केलें आसा. मुख्यमंत्री म्हणून तेजी कारकीर्द खूब गाजली. जे गुंडागिरी गोंयांत चलताली रवी नायकान कपार केली आनी गोंयांत खुबश्यो बऱ्यो गजाली तेणें मुख्यमंत्री पदाचेर कारकीर्द फोंडा शहराचो कायापालट करपी असो शिल्पकार आज आमच्यान ना. म्हाका दिसता आयज रवीच्या रुपान गोंयचो एक मोठो नेतो आमच्यांतल्यान वयस गेलो. रवी हो खंयच्याच पक्षाचो नाशिल्लो पूण रवी हो गोंयचो नेतो आशिल्लो. पर्टिक्युलरली हांवूय भंडारी समाजांतलो आनी भंडारी समाजान तांकां जो आदर आशिल्लो आनी भंडारी समाजान तांकां ज्या तरेन आमी पळयताले 12 तारीख गोंयच्या भंडारी लिडर्सांचो सत्कार जालो. गोंयच्या भंडारी लिडर्सांचो सत्कार देवरुद्रेश्वर देवस्थानांत जालो आनी म्हाका एक सांगात दिसता की तो सत्काराची डेट आशिल्ली 24-25 तारीख कशी तरी करपा आशिल्ली ती खंय ना खंय तरी एक मनान आयलें आनी आमी म्हणलें की बेगीन करया आनी 12 तारीखेक ती दवरली. तांचो जो आशिर्वाद आमकां मेळ्ळो 12 तारीख त्या दिसा ताणें आमकां आपयलो कुशीकूय बसयलो आनी म्हणलें की कितें चल्लां रे माया देवाचो आशिर्वाद आसा. म्हाका खबर नाशिल्ली की ती तांची शेवटची उतरां आसतली आनी तांची शेवटचो आशिर्वाद आसतलो. इट्स अ बिग लॉस नॉट जस्ट टू गोवन पॉलिटिक्स बट ऑल्सो टू आवर समाज. At the loss of Sri Ravi Naik. He was being our senior colleague. He was the tallest leader as far as Bandari Samaj is concerned. He always fought for the downtrodden and for the upliftment of Bandari Samaj. Now there must be a lot of split as far as Bandari Samaj is concerned. He was really actually saddened by the split. He wanted that all Bandari Samaj should basically come together under one umbrella. It is really a loss to the state. रवी नाईक म्हणटा तो गोंयच्या राजकारणांतलो एक व्हडलो लिडर.
चड करून बारीक समाज, कूळ मुणकार, ग्रास रुटांतल्यान वयर सरिल्लो लिडर जो फक्त भंडारी समाजाकूच न्ही पूण एक गोंयचे बऱ्या खातीर एक दूरदृश्टी आशिल्लो लिडर. म्हाका दिसता ताचे मरणान गोंयचें राजकारण खूब बदलतलें. ही वील बी मिस्ड इन गोवाज पॉलिटिक्स. विटी मनीस, मजा करतालो, कॉमीक करतालो, पूण कॉमीक करतना ताका एक व्हडलें तातूंत अर्थ आसतालो. सो टायमपास कॉमीक नासतालें ना. आनी गोंयांत बरें कितें जाय, गोंयचें उरलां तें गोंयकारपण कशें राखपाचें, कायदो आनी सुवेवस्था जी काबार जाली ही कशी राखूंक आमी शकतात, हे सगळें आयली उठतना तें आशिल्लें. म्हाका दिसता गोंयच्या राजकारणांत एक व्हडली डिफरंस जातली. पीपल वील मिस इट. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दिवाळी लागीं पाविल्ल्यान सध्या दिवचल शारात कोण्यांच्या बेतापासून नरकासुराचे सांगडे करपाच्या कामाक नेट आयला. दादले कारागिरां सयत बायलो लेगीत हे काम करतना दिसून येतात. महाराष्ट्रातल्या तासगाव वाठारांतले कारागीर फाटल्या सुमार 25 वर्सांच्या नरकासुराचे सांगाडे करतात. दिवाळी लागीं पावतकीच तांच्या ह्या कामाक सुरवात जाता. कोणे, दोडामार्ग आनी हेर वाठारांतल्यान हाडल्या उपरांत हे कारागीर सांगाडे करपाच्या कामाक हात घालतात. दादले कारागिरा सयत बायलो लेगीत हे काम करतना दिसून येता. ह्या सांगाड्याची जाग्यारूच विक्री जाता. सध्या दिवाळी लागीं पाविल्ल्यान दिवचल शारात कोण्याच्या बेतापासून नरकासुराचे सांगाडे करपाच्या कामाक नेट आयला. जी तुम्हाला आता किती वर्ष झाली तुम्ही हे नरकासुराचे सांगाडे डिचोलीत करता आहात? 25 वर्षे. 8-10 दिवस आहे तर आम्ही चालू करतो. आणि हे सांगाडे करण्यासाठी जे बांबू लागतात ते बांबू कोठून आणतात? जोडा मारत, बांधा, मया किंमत 80-90-100. पण इकडे आणेपर्यंत खर्च येतोय ना? होय. आणि साधारण खर्च आहे आणि आपला चहा पाणी, नाश्ता पाणी हे खर्च आहे. तुमचं मूळ गाव कुठला? तासगाव, महाराष्ट्रातील. आणि आता हे जे सांगाडे करण्यासाठी तुम्हाला कोण कोण मदत करतात? मदत काय आपल्या घरातलेच बायका वगैरे आणि मुलं बायका. आणि साधारण याला मागणी असते हो नरकासुराच्या सांगाड्यांना? मागणी असते की थोडं. पूर्वीसारखी नाही आता. पूर्वीसारखी नाही. आता काय सगळेजण करतील ना, त्याच्यामुळे त्याला मार्केट नाही जास्त. आणि मला एक सांगा, तुमच्याकडे सगळ्यात मोठ्यात मोठा सांगाडा किती रुपयाला जातोय? 10 फुटाचा 2000. 2000. आणि लहान पण आहेत ना तुमच्याकडे? लहान आहे. लहानची किंमत काय? 1500 आहे, 1200 आहे. म्हणजे जास्त करून तुम्हाला पूर्वीसारखी आता मागणी नाही. म्हणजे व्यवसाय तुमचा चालतोय. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 मस्त. युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉइन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात.